अरे ऑफिस आमचे मॉडर्न रे म्हणटाले सगळ्यांक घेवन यो पळय पण तुज्या रिक्वेस्टान साहेबाक लागून आमी हांगा रिक्वेस्ट करता तुमी आनी कितें करता पूण आमकां कांयच येत ना पब्लिकली आमचें ऑफिस मरे मागीर येता राव कांय मोडना विचारना सगळ्यांक हाडलेलें कितें जाता साहेबाच्या हेका लागून हांवें हाडूंक सुद्दां ना कोणाक तूं गिराम तूं थंड राव येता वयर थंड राव येता वयर तूं बसो येता आनी कोण येवपाचो या रे 15 जाले 5 बेगीन फटाफट चल घे एक केस आहे 2 केस होतले लाईट नाही रे बेला आमची वाढेल आणि कसं परमिशन सकयल्यान वयर धाडले आनी परमिशन ऑफिसात तुम्ही नाका ऑफिसान कोण ना फाटी मोबाईल हॅलो फ्री आमको प्रॉब्लम बिल दो ना सर एक रिक्वेस्ट करता ऑफिसान आमकां एकूच पुलीस नाका प्लीज आमी वयता अरे म्हाका एक सांग आमची इमेज तुमी देंवयतात मरे म्हणजे आमी चोर काय आनी कोण क्रिमिनल कोण म्हणून येयले आमी इतल्या पुलिसांचो तुज्या रिक्वेस्टाक लागून हे प्रयत्न काय ना पयला बाकीच्या क्राउडा भशेन आफोंक ना प्लीज सर हां रावलो सरान सांगितलं फुडें आमी सांगलें सगळो घेवन मागीर
कितें तोहेंच धरलां तेंच्यांनी ती कितें जालें एकूच बोडी धरल्या हांगा भोंवरो जाता कितें जाता तेंकांय खबर ना आमी तो भोंवरो हाडूना हीच परिस्थिती हाडल्या सर आमचेर आनी तुमकांय त्रास करता गोवा माणसाचे पळय ड्रायव्हर येता गाडी जेन्ना डायरेक्ट सुट्टा म्हणून आमकां गोंयकारांक हे सगळें तेंकां हांगा समतें ऑफीस ओपन आहा म्हणजे ते गोंयकार न्ही गोंयकारांनी आमी हे भायले तो पराशर कोणताक डायरेक्ट मेळटी ड्रायव्हर काय कोण तो बाबा मिनिस्टर लेवलाचो तो सीएमाकून व्हडलो तो उलयता पळय ना कितें तो सीएम सुद्दां कसो उलयता डायरेक्ट बॅगा घेवपाक वयता मरे साडीच्यान रावलो सो आयज अपॉइंटमेंट ना तो बॅगा घेवपाक रावता मरे डायरेक्ट सकाळी कर सर सुभाष सर हां कितें एक्सक्यूज मी बाय कोंकणीन सांग हांगा कितें तुका खंयची एंट्री जाय तुका एंट्री ऑलरेडी केल्ली आहा टॅक्सी एसोसिएशन्स घालता बरें नांव कोण घालचें 20 मेंबर टॅक्सी एसोसिएशन खंयचे घेतले प्रोसिजर जावं तो प्रोसिजर जायना प्रोसिजर करून गेला हें तुका ना दार उक्तें करून बाबा पुलीस भितर आसतना ना आमी मातसो येता पळोवया मागीर यो या रे या तो हांसूं रे कॅमेरा तुका कितें काम तूं चोर आहा कोणाचो तो कॅमेराचो भंय तुका कित्याक ना पोलीस कोण ना काम कर मीडिया करता मागीर गेले